पॉलिटिक्सान येयना, आमकां पॉलिटिक्स नाका हो शब्द एकटाय क्रांतिकारी रेव्होल्युशनरी कडल्यान येवपाक जायना. कित्याक हो सिस्टम आयज आमकां उदक दिता, हो सिस्टम आयज आमकां हेल्थ केअर सिस्टम दिता, हो सिस्टम आयज आमकां रोड दिता, हो सिस्टम आयज आमकां एज्युकेशन दिता, हो सिस्टम आयज आमकां जॉब दिता. म्हटल्यार आमचे 90% पर्सनल लायफ हो सिस्टम डिसायड करता. आणि तो सिस्टम आम्ही कोणाकडे दिला? या डिलरांकडे, जे कॉम्प्रोमाइज करता. हांकां खबर नाही खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीक रावतले ते. आज त्यांची कोणाचीच नावां घेवपाचो नाही, पवित्र स्टेजीचेर त्यांची नावां घेवचो ना. पूण हे दलाल पार्ट्यो सोदतात. हांव हेच्या वांगडा वयता, त्याच्या वांगडा वयता, फक्त स्टेटमेंटां दितात, फक्त ते बँका पळयतात, खंयच्यान बँक मेळटले त्या बॅगे त्या पार्टी फाटल्यान ते वयतले. आयडियोलॉजी ना तांकां, प्रिन्सिपल ना तांकां. हेंचो प्रिन्सिपल एकूच, गोंयान गोंयकारांक विकपाचे, गोंयान गोंयकारांक भिकारी करपाचे आणि गोंय काडून ह्या भायल्या लोकांक विकपाचे, भायल्या पार्ट्यांक विकपाचे. तुमकां एक इन्सिडंट सांगता हांव. हो इन्सिडंट सारको तकलेन घाला, व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्सिडंट. आणि म्हाका जाय हो इन्सिडंट शूट केल्लो, तुमी सगळ्यांनी शूट केल्लो जाय. प्लीज हो इन्सिडंट मोबायल काढून शूट करा प्लीज, रिक्वेस्ट करता तुमकां. व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्सिडंट जो आमच्या वांगडा घडला. हो मोबायलार दवरा तुमी. हांव स्टार्ट म्हणटा स्टार्ट करपाचें, एंड म्हणटा एंड करपाचें. हो मोबायलान दवरा तुमी. तुम्ही जाणा आसतले गोंयान गोंयची नवी सकाळ म्हणून एक येयले, आणि तांकां चलोवपी कोण? आयपॅक प्रशांत किशोर, जो मोदीक जिखयला, जेने ममता बॅनर्जीक जिखयला, जेने YSR रेड्डीक जिखयला, जेने स्टेलिनाक जिखयला, जेने कॅप्टन अमरिंदराक जिखयला, तो गोंयान येयलो. तेंच्यांनी आपले सर्वे स्टार्ट केले, TMC गोंयान हाडली, आणि तांकां दिसले गोंय आमी जिखले म्हणून. हांव ताका गुरू मानतालो, गुरू, पॉलिटिकल गुरू. म्हटल्यार ह्या मनशा कडल्यान शिकपाचे, इलेक्शन कशें जिखपाचे, गुरू मानतालो ताका हांव. म्हाका तेजो नंबर मेळनासलो. आमी आयपॅकाक मेल बरयल्लो 6 म्हयन्या पयलीं की आमकां तुमची गरज आसा, आमकां पॉलिटिकल कांयच एक्सपिरियन्स ना, आमच्या कडेन कोणूच पॉलिटिशियन ना जो आमकां एक्सपिरियन्स दिवपाक, सो आमकां तुमची गरज आहा. 6 म्हयन्या पयलीं मेल बरयलो तांकां आमी की आमकां हेल्प जाय म्हणून. आमचे सगळें घातले, फोटोज व्हिडिओज सगळें घातले, लिंक्स घातले, सगळें घातले. तेंच्यांनी रिस्पॉन्ड करूंक ना आमकां. वायट दिसलें आमकां. खूब टायम रावले आमी, कित्याक आमकां इलेक्शन कशेंय करून जिखपाक जाय आसलें. आनी ते जे मेंटरशीप दिताले पळय, तेंचेर आमकां विश्वास आसलो की हे कितें तरी करतले आनी आमकां जिखयतले म्हणून. म्हणल्यार हारपाची एक चान्सूच घेवपाचो नासलो आमकां. गेल्या म्हयन्याक म्हाका तेचो नंबर मेळ्ळो एकट्या कडल्यान कसो तरी. हांवें ताका मेसेज केली, प्रशांत किशोराक. ताका सांगलें, सर म्हणलें हांव तुका गुरू मानता, म्हाका तुका मेळपाक जाय. तेणें सांगलें आपलो कोण तरी मनीस येतलो, तुका कॉल करतलो आनी तुका मेळटलो. तेचो मनीस आमकां मेळ्ळो, आयपॅकाचो मेंबर आमकां मेळ्ळो. ते जाल्या उपरांत तेणें सांगलें प्रशांत किशोर वांगडा मिटींग फिक्स करता म्हणून. परतो एकदा कॉल येयलो, 2-3 दीस कांयच जाग ना. म्हटल्यार हांकां इंट्रस्ट ना दिसता. फोन येयलो, तेणें सांगलें प्रशांत किशोर येयला गोंयान आनी तुका अपॉइंटमेंट आसा म्हणून. दोनापॉल ताज हॉटेल आहा, त्या हॉटेलान आमी गेले, बसले. 15 मिनटान तेणी रुमान एंट्री केली. ज्या मनशाक हांव गुरू मानतालो, म्हाजो पॉलिटिकल गुरू, म्हटल्यार इलेक्शन कशें, म्हणजे तेच्या कडल्यान खूब शिकला आमी. कॅम्पेन्स ना म्हणना हांव, खूब शिकला. कॅम्पेन कशें करपाचे, सोशल मिडिया कशी रन करपाची, खूब गजाली शिकला. फॉलो करताले, एकलव्य जसो फॉलो करता तसो फॉलो करतालो हांव ताका. तेच्या फुड्यान बसलो. म्हाका कळना जाल्यार कितें जालें तें. हांव ब्लँक जालो जेन्ना तेणी एंट्री केली तेन्ना. म्हाका म्हणपाक लागलो बताव. म्हाका कळोंक ना कितें उलोवंक. हांवें म्हणलें सर आप बताव.
मैं म्हणलो क्या काम है बोलिए. हांवें म्हणले सर हमको मेंटरशिप चाहिए. हमको मतलब इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आपका मेंटरशिप चाहिए. त्यांनी कितें उतर दिल्या ना म्हाका. हमने मेंटरशिप का दुकान थोड़ी खोला है. त्यांनी म्हाका म्हटले हमने मेंटरशिप का दुकान थोडी खोला है. म्हटल्यार आम्ही मेंटरशिपाचे दुकान उगडूंक ना. ज्या मनशाक हांव गुरु मानतालो पॉलिटिकल गुरु त्याने दुसरे सेंटेन्स म्हाका हे मारले हे उलयलो. परतो हांव ब्लँक जालो. कळना जालें कितें जालें तें. कितें उलोवंक कितें नाका कांयच कळना जालें. कित्याक हांव खूब होप दिव दवरून गेल्लो की हे खंय तरी आमची जी चळवळ आसा जे यूथ आसा यूथ इन पॉलिटिक्स म्हणून ते एडवर्टायज करता जाल्यार आमकां सपोर्ट करतले म्हणून. मागीर म्हाका म्हणकलो तो तूं सांग म्हणून बताव म्हणून. हांवें ताका सांगलें आमची अशी अशी चळवळ चलता आमचे अशे अशे भुरगे आसा काम करता आनी आमी सगळीं सिटां कंटेस्ट करपाक सोदता म्हणून गोव्यान. तेन्ना ताजो दुसरो एकटो पार्टनर तो म्हणलो तुमकां कितें पॉलिटिकल एक्सपिरियन्स. हांवें म्हटलें ना. कोण पॉलिटिशियन तुमच्या वांगडा. म्हटलें ना. फंड आसा ना. मागीर प्रशांत किशोरान म्हटलें एक उतार म्हटलें एक डायलॉग मारलो तेणी. आप लोग गोवा के एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 500 के ऊपर वोट निकाल के दिखाओ. या प्रशांत किशोरान माका म्हटले आप गोवा में एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 500 के ऊपर वोट निकाल के दिखाओ मैं लिख के देता हूं म्हणून. विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड हांवें ताका सांगलें लिख के दे दो. हांवें ताका डायरेक्ट सांगलें लिख के दे दो म्हणून. त्याच्यात कापासतात नातली बरोवन दिवपाक. हो प्रशांत किशोर मोदीक शिकोवपाचे गजाली सांगता. रेव्होल्युशनरी गोवन्साक 500च्या वयर मतां मेळची ना हे सांगपाक त्याच्याकडे कापासतात नासली. मागीर परते जाले. हांवें जेन्ना म्हटलें तेचे सण जाले कित्याक हे भिकारी कशे वयतात न्हू आमचे ताका मेळपाक आनी भीक मागतात न्हू सगळे आमचे लिडर्स. सो हे लिडर्स जे डीलर आहा पळय ते वयतात डील करपाक आनी ते भीक मागतात न्हू पांया पडटा पिकेजी 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 करून. तेका कोण तरी वेगळोच मनीस मेळ्ळो तो पिसावलो. म्हाका कितें म्हणकलो आप जैसे म्हणकलो कितना लोग आता है म्हणकलो 10,000 लोग है म्हणकलो आप जैसा. मैं म्हणकलो बड़े बड़े सीएम को भी अपॉइंटमेंट नहीं देता. हांवें मनान म्हटलें तेंका दिना पूण म्हाका दिल्या मरे. तूं तेंका दिनासतलो पूण म्हाका दिलो न्ही तुवें. तुज्या हॉटेलार तुज्या रुमान अपॉइंटमेंट दिली मरे. एकूचदा मेसेज घातलेली हांवें एकूच मेसेज फोन सुद्दां न्हू. एका मेसेजीचेर तुवें म्हाका हाडून बसयलो. मागीर परतो म्हणकलो मैं आपको इलेक्शन के बाद फोन करूंगा म्हणकलो. हांवें म्हणलें आप मत कीजिए मैं आपको फोन करूंगा. इतलेच सांगले मैं आपको फोन करूंगा. आनी पिसावलो. आता ऐका मुद्दाम ऐका हे. हो पिके हो बिहारी गोंयान येता गोंयच्या हॉटेलार बसता गोंयच्या जाग्यार बसता आनी म्हाका कितें सांगता जाओ 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 म्हणटा. त्या दिसा डिसायड केले एंकर अडयतले. या पिकेक आख्खो इंडिया जिखोन येयल्या गोंयान तेचे 500च्या सकयल वोट कशे हाडटले पळय ते आमी दाखयतले. इलेक्शन जाल्या उपरांत या पिकेक हांव फोन मारतलो. हांव फोन मारतलो एका. कालच्या दिसा पासून तेचे मनीस आमकां फोन मारता पिके मिलना है पिके को मिलना है पिके को मिलना है. अब फोन तो उठाव म्हणटा. अजून येता. हांवें ताका सांगलें थोडा बिजी हूं म्हटलें. आज मिलना है अभी मिलना है म्हटलं आज नहीं. नहीं कल तो टाइम म्हटलं कल भी नहीं. परसों उसके बाद में देखेंगे म्हटलं. आफ्टर इलेक्शन. आणि एक इन्सिडंट सांगता सगळे रिकॉर्ड करा. आम्ही जेन्ना माझी इंटरव्यू जाल्ली इंडिया हेडान
तेन्ना हांव दिल्ली गेल्लो तेन्ना एकट्यान आमची सरप्राईज मिटींग फिक्स केली कोणा वांगडा अरविंद केजरीवाल वांगडा डायरेक्ट त्याच्या बंगल्यार येले डायरेक्ट बंगल्यान रावता तो हा रुमान न्हू मैं तो आम आदमी हूं मैं तो भिखारी हूं फकीर हूं अरे पॉश बंगल्यान रावता तो हांगा येता ते टेलरा कडल्यान मुद्दाम लूज शर्ट शिवून घेता लूज पॅन्ट घालता ताका भिकारी को भोंवता पळय थंय बंगल्यान रावता हो बडवा और फटिंग केजरीवाल मुझे बंगला नहीं चाहिए मुझे गाड़ी नहीं चाहिए मुझे ये नहीं चाहिए आता बापायचो फात कसो बंगल्यान कोरे रावता तू बरे गेले बंगल्यान गेले बसले त्याचो एकटो आसलो गोंयान त्याचो एकटो कॅम्पेन हेड करता भायलो हा गोंयकार न्हू हे मामरे बिमरी हे कोणे कचरो मारे हेंका काय कळत ना उठ म्हटल्यार उठा बस मागीर बिस्कीट उडयली खाव द एंड गेले बसले हांवें ताका सांगले सर म्हटले पळय तुका जर बीजेपीक नाका बीजेपीक खरीच जर तुका धांवडपाक जाय जाल्यार तूं गोंयान इलेक्शन कंटेस्ट करूं नाका तुजें म्हटलें कांय ना हांगा तुका लागून भुरग्यांनी खूब काम केल्लें तुमी भुरग्यांक फटयले तुम्ही म्हटले विश्वासघात केलो विजयन करूंक ना तेजो व्हडलो विश्वासघात तुम्ही गोंयकारांच्या सॅक्रिफायसाक लागून सॅक्रिफायसाचेर तुम्ही केलो तेका सांगले तुम्ही करूं नाका जालें उलयले कितें कितें म्हटलें तेका सांगलें अशें जाल्लें म्हटलें लास्ट टायम तुका आमी काम करताना तुका मेल केल्ले कितें केल्लें तें पळोवंक ना विरेश आसलो म्हाज्या वांगडा आनी तेंचे आसले कोण तेंकां भायर धाडले आतां 1 to 1 हांव आनी तो दोगूच जाण रुमान हो म्हाका कितें सांगता आतां वाल्मिकीक सांगता ते सुरेल बिरेल कोण आहा पळय तेंकां सांगता आयका मातशें तुमचें कोत कितें आहा पळय तें आतां सांग आनी भियो नाका हांव बेश्टें सांगना सगळो मोबायल रिकॉर्डिंग आहा म्हाजे प्रूफ जाय प्रूफ आउट करता व्हडलें टेन्शन घेवपाचें ना हे मामरे बिमरे हे कचरो आहा पळय तो आतां सांगता तुमकां हो म्हाका कितें सांगता केजरीवाल आम आदमी पार्टी खै मैं आपका काम देखता हूं आपके बारे में बहुत सुना हूं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास लीडर नहीं है लीडर नहीं है कित्याक म्हटले हे सगळे जाण आहा ते सॅलरीचेर आहा पेमेंटाचेर एम्प्लॉई लाय रे बॅनर लायलो अरे प्रोटेस्टा काय सीएमाच्या अगेन्स्ट मार रे बोबो मारले बोबो हे ते एम्प्लॉईज तेंका रिपोर्टिंग सिस्टम आसा आयज खंय वचून बोबो मारले आयज खंयसर वचून हे केले सगळें तेंका दिवपाक जाय तो म्हाका सांगता पळया उगडास धर दुसरो मनीस जाल्यार कसो हालपाचो तो म्हाका इतलेंच सांगता जो हुआ छोड़ दो खंय अभी नई शुरुआत करेंगे आप मकान था आप आम आदमी पार्टी गोवा का जो है पूरा आप ले लो फुल रिकॉर्डिंग हा माझ्याकडे बेश्टे उलयना हांव कळ्ळें तो म्हाका सांगता मैं अरविंद केजरीवाल और तुम मनोज परब एक और एक अगर 7 आ गए तो 11 हो जाएगा पुढे तो सांगता आपको आप पार्टी टेक ओवर कीजिए आप पार्टी में आइए जिसको निकालना है निकाल दीजिए जिसको लाना है लाइए हे लिडराक हो पार्टी सुप्रीमो तेका आपले जे व्हॉलंटियर्स काम करता तेंचेर विश्वास सुद्धा ना मामरेक बीन सांगता तुम्ही पळयता आसतले लायव्ह जाय जाल्यार तुमकां ऑडिओ रिकॉर्डिंग व्हॉट्सएप करता नंबर मातसो धाडून दिया हांवें तेका इतलें विचारले सर म्हटले पोगो बिल का क्या हांव म्हटलें रेडी आसा पोगो बिल का क्या पोगो बिल कितें हो म्हाका सांगता वो नहीं चलेगा इलेक्शन एक मैथमेटिक्स है यहाँ पे वोट का
पूरा कैलकुलेशन होता है। और अगर हम माइग्रेंट्स को आउट रखेंगे तो हम इलेक्शन नहीं जीतेंगे। हम एक करेंगे म्हणता तो गोवा फॉर गोवन्स किदे, जैसे हमने दिल्ली फॉर दिल्लाइट्स किया है म्हटल्यार किदे, ज्याच्याकडे वोटिंग कार्ड आसा तो दिल्ली वालो, तसे ज्याच्याकडे वोटिंग कार्ड आसा तो गोंयकार। हांवें सांगलें हे आमकां मान्य ना, हे आमकां मान्य ना। सोचो म्हणून आपलो चीत विचार कर म्हणलें बरें विचार करता। हांवें म्हणलें म्हाका मनीस सिसोदियाक मेळपाक जाय। हांव म्हणलें खूब फॅन तेजो, कित्याक म्हाका हेचो बंगलो पळोवपाक जाय आसलो दुसऱ्याचो। तेणे गाडी केली, त्या गाडयेन बसले डायरेक्ट मनीस सिसोदियाच्या घरा। दोगांचे मिटींग 1 मिनिट वेटिंग ना, दोगांचे मिटींग 1 मिनिट सुद्दां आमी वेट करूंक ना, डायरेक्ट त्याच्या मनीस सिसोदियाच्या घरा। पळयत जाल्यार व्हडलो बंगलो आनी थंय टायल्स आनी माती गोबर सगळें रेनोवेशन चल्लां। हम तो गरीब है, हम तो फकीर है, हम तो भिकारी है। बंगल्यान व्हडले व्हडले चकाचक कितें कितें लायतात, काम करतात, सगळो धुल्लो जाला आख्खो। तोय अर्देवर उलयलो, तो चडशे पॉलिसींचेर उलयलो, हेच्या भाशेन तेणी ऑफर दिवंक ना। पूण तुमकां एक सांगपाक सोदता, आमकां विश्वास आसा तुमचेर, आमकां विश्वास आसा आमच्या गोंयकारांचेर। आजच्या दिसा पासून आता तर ते येवचेच ना ऑफर घेवन दोगूय जाण। आयज पासून आयपॅकाचे फोन आमच्या फोनान मिस कॉल आसा। आम आदमी पार्टी जर दुसऱ्या कडल्यान धाडीत आसा, मनोजाक येवपाक सांग, येवपाक सांग, येवपाक सांग। आमच्यान बिंदास वचून करोडांनी रुपया करपाक जाताले, करोडांनी। भुरग्यांक आयज पेट्रोलाक, खांक, चिकन, मटन सगळें दिवपाक जाताले, कितलो पयसो हेंच्या कडेन। आमी एकूच डिसायड केले, आमी उपाशी मरतले पूण लाचार जावचे ना, गुलाम जावचे ना। आमचे भुरगे वडा पाव खावन दीसभर भोंवतले पूण हेंच्याकडे भाड्याक पडचे ना। हे दिल्ली वाल्यांकडे, या टीएमसी कडे, या बंगाल वाल्यांकडे। टीएमसी तर काबार जाल्ली ना, तेंचे काय ना तेंच्याकडे। कोणाक घेतल्या त्याच्या वयल्यान कळटा। फाल्यां एक न्हू, फाल्यां 100 कातारां काड, आमकां फरक पडना। फ्रांसीस दी तुवें सांगपाक सोदता, तुवें कातार काडले आमच्या अगेन्स्ट। 1 वर्स पयलीं होच फ्रांसीस दी तुवें आमच्या कडेन पणजे नवतारान बसोन आमचेर कातार काडपाचे गजाली सांगतालो। आतां कितें जालें, आमचे डोनेशन तुका लागता। अरे तू कातारी जालो, तू कोण जालो म्हणून आमकां पोशिना तू, आनी तुवें अजून मेरेन आर्जीक रुपयाचे डोनेशन दिवंक ना। तेका एक सांगता फ्रांसीस दी, तुवें परते एकदा सांगता, 100 कातारां काड, 100 काड, जाय ते काड। फाल्यां दीदीक नाचय, नाल्यार ते जाणट्याक नाचय, कोणायकू नाचय, कोणायकू नाचय, त्या लिएंडर पेसाक नाचय, कोणायकू तुमकां जाय तेंकां। तुम्ही घेतलात कचरो, त्या कचऱ्याक नाचय, आमकां फरक पडना। तू कातार काडटलो आनी आर्जी सोंपतली। अरे तुवें कातार काडले जाय, तू सोंपला। गाळी मारता लोक तुका, गाळी मारता, गाळी। रिस्पेक्ट आसलो तुका एक घाणेलो तुवें, कोणाक लागोन? ती दीदी बॅग पॅक करतली आनी वयतली। आयपॅक बॅग करतले वयतले, ते हॉटेलान रावता, तांकां फरक पडना, तांकां करोडांनी रुपया मेळटा, ते सुशागाता। टॅक्सी वाल्यांक तो बिझनस दिता, गोवा मायल्स वाल्यांक। हे सांगता गोवा मायल्स घेवन भोंवता। एकूच प्लेज करुया, प्लीज रिकॉर्डिंग बंद करू नका, बंद कर म्हणटा तेन्नाच बंद करा। एकूच प्लेज करुया, आमी गोंयकार या फुडें आमचे गोंय ह्या भायल्यांच्या हातीन दिवया नाका। आमचे गोंय आमी रिबिल्ड करुया, आमचे गोंय आमच्या हातीन आमी परत घेवया। यू कॅन एंड, बंद करपाक तुमच्या। हे 2 इन्सिडेंट कित्याक सांगले ते सांगता तुमकां।
हे खूप दीस जाले म्हाका सांगपाचे जेन्ना पिकेन आमकां 500 मतां सांगले तेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें आसलें पूण आमी डिसायड केलें ना अशें सांगपाचें ना सांगता जाल्यार पब्लीक मिटिंगेकूच सांगपाक जाय कित्याक आमकां गोंयकारांक कळपाक जाय जे भायल्यान येतात आनी गोंयकारांक कचरो करून उडयतात गोंयच्या जमनीचेर कचरो करून उडयता आमकां कचरो गार्बेज केले आमकां तांकां दिसता कितें एक सांगता आतां पिकेक एक सांगता हांव आमच्या 40 कोऑर्डिनेटरांक आयपॅक टीमीचे फोन गेले मिलना है आमी थोड्या भुरग्यांक मेळयले पासून आनी रिकॉर्डिंग पासून केले कितें करपाक जाय ते हे आमकां पिशे समजला पिशे ह्या पिकेची आयज ते 3 इडी कसलो पिक्चर येयलो आमीर खानाचो पळय त्या पिके भाशेन हालत जावपाची ह्या गोंयांत आख्खी नॅशनल मिडिया पळयतली ह्या पिकेक वयर दवरला पळय त्या पिकेक कसो सकयल देंवयता आमी ते पळय जेन्ना तेणी म्हाका वच म्हटले पळय जाओ तेणी प्रत्येक गोंयकाराक वच म्हटले प्रत्येक गोंयकाराचो तेणी इन्सल्ट केलो 500 मतांचे गजाली सांगता अरे तुझ्या त्या जाणट्याक तुवें हाडलो ताका 200 मतां पडची ना म्हणून राज्यसभेन धाडलो तुवें आणि बाकीचो जो कचरो घेतला पळय त्या कचऱ्याक 100 पडत म्हणून आमकां खबर ना पैसे घेवन येयलात ना न्हू पैसे घेवन येयला करोडांचे ऑफरी चालू आहा आमच्या भुरग्यांक जाल्यार ऑफरी चालू आहा ये दूंगा वो दूंगा ये प्रेसिडेंटशिप ये बनाओ या इसमें आओ उसमें आओ आरजी रजिस्टर नाही हो राय सगळे हांव पिकेक सांगपाक सोदता तुका गुरू मानतालो हांव रिस्पेक्ट घाणयलो तुवें लायव्ह पळयता आसतले तेचे मनीस तांकां सांगपाक सोदता वॉर इज ऑन आमी पैशा शिवाय हे इलेक्शन जिखोवन दाखयतले तुझ्या मेंटरशिपी शिवाय हे इलेक्शन आमी जिखोवन दाखयतले अरे आमी बीजेपी टक्कर दिता जी गोंयांत सरकार आसा तो तुजी टीएमसी रे खंय ती फक्त बॅनरांचेर हातेंचेर पासून काळे फासला म्हणे ही आम आदमी पार्टी येयली कांयच जायना डेव्हलपमेंटाचे गजाली चलना म्हणून समाजाचेर पावली भंडारी समाज हे ते अरे तुका एकटी करून हाडचे पडटा समाजाच्या लोकांक आमच्या वांगडा लोक येतात तेन्ना समाज जात काय पळयना सगळ्या जातीचे सगळ्या समाजाचे गोंयकार आमच्या वांगडा आसा वोटिंग पळयतात म्हटल्यार फक्त जातीचे राजकारण हो केजरीवाल सांगतालो हम जात पात का राजकारण नहीं करते राजनीति नहीं करते हम डेव्हलपमेंट की बातें करते हैं माझी विश आसा इलेक्शन हे आहा ते डेव्हलपमेंटाच्या नावार चलपाचे आता रे कितें जालें या आम आदमी पार्टीन गेल्या झेडपी इलेक्शनाक 10 सिटां बीजेपीक जिखोवन दिला 10 सिटां बाकीच्या कडेन तेंची ट्राय जाल्ली मातशी मतां कमी पडली एक सांगता तुमकां हे फक्त वोट स्प्लीट करपाक गोंयान येयला आम आदमी पार्टी कडेन जायना ते पळोवन हांगा टीएमसी हाडल्या तेंच्यांनी वोट स्प्लीट करपाक जर गोंयकार सगळे युनायट जाले गोंयकार म्हणून जाल्यार भायल्या लोकांचे आमकां एक सुद्दां मत नाका आमी सांकवाळ रॅलीक सांगलेले तुमकां सांकवाळ रॅलीक सांगलेले आमी इलेक्शन कार्ड कॅन्सलेशन घालतले म्हणून गेल्या म्हयन्याक आमी लाखांनी इलेक्शन कार्ड कॅन्सलेशनाक घातली भितरली ऑलमोस्ट 25,000 कॅन्सल जाली ह्या म्हयन्याक परत फुडल्या 2-3 दिसांक इलेक्शन कमिशनाक आनी लाखांनी नांवां परती वयतली अजून मेरेन खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन एक सुद्धा मायग्रंटांचे इल्लीगल वोटिंग कार्ड कॅन्सल करूंक ना एक सुद्धा त्यांचा इल्लीगल धंदो बंद करूंक ना एक सुद्धा त्यांच्या इल्लीगल धंद्याचेर नाल्यार घराचेर कंप्लेंट फायल करूंक ना आनी हे गोंय साल्वार करपाचे गजाली सांगता गोंयकारांक साल्वार करपाचे गजाली सांगता उदक फ्री कसले उदक फ्री गोंयकारांक रावपाक जागो ना गोंयांत तो जागो काडल्यार आनी तुमी ह्या भायल्या लोकांक दिल्यात बिल्डरांक दिल्यात आनी आमकां उदक फ्री दिवपाचे गजाली सांगता आमकां जॉब ना आनी तुमी आमकां भीक दिवपाक सोदता 3,000 5,000 म्हणल्यार ते 3,000 घेवन आमी बार्रार बसपाचे कप मारपाचे आवय बापाय गाळी मारपाचे दुसरे दीस उडोवन परत बार्रार वचपाचे
हे त्यांचे डेव्हलपमेंट आणि हो त्यांचे विजन. आम्ही हांकां ओपन चॅलेंज करता ह्याच स्टेजीर. तुम्ही सांगता तेन्ना डेव्हलपमेंटाचेर डिस्कशन करपाक, गोंयच्या विजन डॉक्युमेंटाचेर डिस्कशन करपाक रेव्होल्युशनरी गोन्स रेडी आहा. तुमच्यान कापासतात आसा, हे आमच्या वांगड्यान डिस्कशन करा. तांकां कितें दिसता आमच्याकडे माइंड्स ना, आमच्याकडे तोकले ना, आमच्याकडे ब्रेन्स ना. रेव्होल्युशनरी गोन्स इतली बेश्टी जावंक ना, पोगो बील बेश्टे ड्राफ्ट जावंक ना. अशी कितलीशीच बिलां आमी ड्राफ्ट करून दवरले. कितलेशेच विजन आमच्याकडे आसा, कितलेशे लोक आमच्या वांगडा आसा जे फाटल्यान आसा पूण आमच्या वांगडा, जे आमकां पॉलिसी मेकिंग हेल्प करता, आमकां गायड करता, आमकां मेंटरशीप करता. बरे बरे लोक आहा भितर. आमी तांकां फ्रंट पेजीर हाडले. कित्याक ते आमकां सांगतात तुमी फुडें चला, आमी तुमकां हेल्प करतले, मेंटर करतले. तुमी लिडरशीप घेवपाक जाय. ते फाटल्यान रावतात, कोणाक खबर पासून ना कोण ते. लास्ट 3-4 वर्सां जाली आमच्या वांगडा. आमचे एकूच विजन आहा, गोंयान गोंयकार, गोंयान जो गोंयकार आसा तेका काम ना, धंदो ना अशें आसपाक जायना. प्रत्येक गोंयकाराचें पोट भरपाक जाय, प्रत्येक गोंयकारा कडेन काम आसपाक जाय, प्रत्येक गोंयकारा कडेन धंदो आसपाक जाय. एकाय गोंयकाराचें शिक्षण, एज्युकेशन पयशे ना म्हणून बंद पडपाक जायना. एकाय गोंयकारा कडेन घर ना, फ्लॅट ना म्हणून लग्न जावपाचें बंद जावपाक जायना. एकाय गोंयकाराचे आवय बापायक वखदां हाडपाक पयशे ना म्हणून आवय बापूय तेची मरपाक जायना. एकाय गोंयकाराक पेट्रोल ना म्हणून खेळपाक वचपाचें बंद जावपाक जायना. एकाय गोंयकाराक तेचो टॅलंट जो आसा पळय तो वेस्ट जाता अशें दिसपाक जायना. एवरी लँड, जो इंच गोंयचो आसा आमचो, ताचेर आमचो हक्क आसा, गोंयकारांचो हक्क आसा. आमचे कॉमनात लँड, आमच्यो जमनी, 70चे जमनी जाले, मयाचे जमनी जाले, सगळे जमनी, हे जमनीचेर आमचो हक्क आसा, गोंयकारांचो हक्क आसा. हो हक्क आमी घेवन दितले. एकटोय गोंयकार होमलेस आसचो ना, घर ना अशें आसचें ना. गोंयांक लागून लँड प्रोटेक्शन बील आमी काडटले पयल्याच असेंब्लीन, फर्स्ट असेंब्लीन. पोगो बील येतले, तेच्या वांगडा लँड प्रोटेक्शन बील आमचे येतले. आमचे प्रॉमिसीस जेन्ना येतले पळय, जी न्हीद वयतली, कित्याक त्याच्या फाटल्यान प्लॅनिंग आसतलो. दिल्लीच्यान येतलो, आज कितना युनिट फ्री दे दे, 200 या 300 असली डिस्कशन करून न्हू. हो सांगता केजरीवाल, हम हर बात म्हणटा स्टडी करके आते. तेका आमी नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन विचारले, कितले गोंयकार बेकार आसा, कितल्या फॅमिलीक तुजे 3000 वयतले, कितल्या गोंयकारांक तुजे 5000 वयतले, कितले मायनिंग इफेक्टेड लोक आसा, कितले टुरिझम अफेक्टेड लोक आहा, हेंच्या कडेन आन्सर ना. आन्सर ना. फटयतात वचून लोकांक, फटयतात, कार्डां दितात. हे कार्ड रखो म्हणटा, इलेक्शन होने के बाद हमारा गवर्नमेंट आपको जॉब मिलेगा. असले फटींग, हे नालायक. हो केजरीवालातलो फटींग तो फेकू सुद्धा ना. असलो फटींग मनीस हो. कार्डां वाडटा, जॉब वाटलेल्या भाशेन गरीब लोकांक फटयतात. जे लोक शिकोंक ना, आमचे गोंयकार, तांकां फटयतात, तेंच्या फिलिंग्सा कडेन खेळटात. जे ते बेकार आहा, लाचार आहा, तांकां घरा वचून सांगता तुमकां जॉब दितले, जॉब दितले. कार्डां दवरा, आलमारीन दवरा, हितून दवरा. दुख्ख जाता हें पळोवन. आमच्या गोंयकाराची फकाणां मारतात हे दिल्लीवाले. कितले दीस ही फकाणां सहन करतले, कितले दीस. गोंयकाराचो स्वाभिमान केन्ना जागो जातलो आमचो, आनी केन्ना आमी झगडटले गोंयकार म्हणून. अशेच पॉलिटिकल पार्टी येत रावतले. फक्त आमकां यूज करतले आनी कांय ना. थोडे जेंकां गोंयकार म्हणपाची तेंची लायकी ना, थोडे दलाल आसा, दलाल. ते दलालगिरी करता, सौदेबाजी करता. एज अ क्रांतिकारी गोंयकार, एज अ रेव्होल्युशनरी गोन्स आमी प्लेज करपाक जाय. आमी लोकांक एज्युकेट करतले. आमी 4.5 वर्सां काय करूंक ना व्हडले. आमी फक्त लोकांक एज्युकेट केले, लोकांक अवेअरनेस स्प्रेड केले, घराघरांत दारादारात भोंवले. तेच तुम्ही करपाक जाय इलेक्शन जिखतले जाल्यार. इलेक्शन जिखप म्हटल्यार व्हडलें कांय न्हू. कोणूच त्या खुर्चेचेर परमनंट बसपाक येवंक ना. उगडास धरा, कोणूच त्या खुर्चेचेर परमनंट बसपाक येवंक ना. कितलोय पयसो आसूं तेंच्या कडेन, कितली ताकद आसूं, कितलेय फाटल्यान तेंच्या फाटल्यान शक्ती आसूं,
भियो नाका तुम्ही, फाटी सोरो नाका. जिखतले आमी, जिखपाक जाय आमी काम करपाक जाय. रिजल्ट कितें देव दितलो, आमच्या हातीन कांय ना. आमच्या हातीन एकूच आसा, हॉनेस्टीन सत्याच्या मार्गार चलपाचें, आमचे हार्डवर्क करपाचें, 100% दिवपाचें. 1% सुद्धा कमी पडपाक जायना फुडल्या 3 म्हयने. हे 3 म्हयने आमचे लायफ डिसायड करतले, आमचे फ्युचर डिसायड करतले, आमचे भवितव्य डिसायड करतले. हे 3 म्हयने उगडास धरा. जशें एग्जामीच्या पयलीं आसता 2-3 दीस, तशे 3 म्हयने आमच्या लायफान. हे 3 म्हयने डिसायड करतले आमचे एक्झिस्टन्स ह्या जमनीचेर उरतले काय ना. गोंयकार ताड मानेन गोंयान चलतलो काय ना. गोंयकार पोट भरून जेवन न्हिदतलो काय ना. हे 3 म्हयने डिसायड करतले. हे जे इलेक्शन न्हू, ही चळवळ आसा आमच्या एक्झिस्टन्साची, आमच्या आयडेंटिटीची, आमच्या अस्तित्वाची चळवळ. ही चळवळ फुडें व्हरपाक जाय आमी. इलेक्शन न्हू, पॉलिटिक्स न्हू. तो सिस्टमान वचपाक जाय. तो सिस्टम पॉलिसी करता, ज्या सिस्टमान आमकां लागून पॉलिसी करूंक ना, तो सिस्टम आमकां घेवपाक जाय आमच्या हातीन. त्या सिस्टमान वचून पॉलिसी करपाक जाय आमकां. लँड रिफॉर्म एक्ट हाडपाक जाय आमकां. लेबर लॉज हाडपाक जाय. आज अशें टिचरी कॉन्ट्रॅक्टाचेर बसोन थंय स्ट्रायकार बसपाक जायना. आयज आमचे होमगार्ड आसतले, सेक्युरिटी गार्ड आसतले. बाबड्यांचे लायफ हेल केला हेंच्यांनी, लायफ स्पॉयल केला हेंच्यांनी. कॉन्ट्रॅक्ट करून भिकेक लायला तांकां. चोडवा पासून कोण दिना. ही परिस्थिती जाल्या. जर लग्न जालो जाल्यार तांकां रावपाक जागो ना. भुरग्यांक कपडे हाडटलो जाल्यार तेंचे कडेन पयशे ना. चवथ सेलिब्रेट करतलो जाल्यार पयशे ना. ही लाचारी बंद जावपाक जाय. आणि सगळें पॉसिबल आहा, कित्याक आमी हे सगळें शिकोवन येयला, पळोवन येयला. आमी एग्रीकल्चराचेर स्टडी केल्ली आसा, आमी मायक्रो युनिट्सांचेर स्टडी केल्ली आसा. हांव स्वता भोंवला. हांव तमिळनाडू गेला, केरला गेला, महाराष्ट्रा गेला, पुण्या गेला एग्रीकल्चर शिकपाक. हांवें केन्ना शेतान पांय दवरून आमची शेतां. फक्त कित्याक म्हाका हो एक्सपिरियन्स तुमच्या कडेन शेअर करपाक जाय. हांवें मायक्रो युनिट्स पळयला, हांवें चपाती मेकिंग युनिट पळयला, हांवें पेपर प्लेट मेकिंग मशिनां पळयला, हांवें अगरबत्ती मेकिंग पळयला, हांवें लाडू मेकिंग पळयला, सामोसा मेकिंग पळयला, शुगर सॅचेट करतात ते पळयला. सगळें शिकोवन येयला. कित्याक आमकां जाय हांगा 80 लाख जो टुरिस्ट येता पळय, त्या टुरिस्टांक आमी कितें तरी दिल्लें. आमच्या बायलां जी घरान आसा, गांवान आसा, तेंच्यांनी कितें तरी मॅन्युफॅक्चर करून आपले पोट भरलेले. 1,500 लाचार कशे रावले न्हू. आमकां जाय गोंयान गोंयकाराच्या बोल्सान पयशे असलेले, कश्टाचे, मेहनतीचे चोरलेले न्हू. आमकां जाय एका गोंयकारान दुसऱ्या गोंयकाराक हेल्प केल्ले. आमकां जाय एका गोंयकारान दुसऱ्या गोंयकाराक वयर काडलेलो. आमकां जाय आमच्या गोंयकारांनी ही माती, ही मायभूंय आमची सालवार केल्ली. ह्याच मातयेन वयतले आमी सगळे जाण, ह्याच मातयेन. आणि खंय वयचे ना, बॉम्बे, कर्नाटका, बेळगांव वयचे ना. ह्याच मातयेन वचपाक जाय आमकां. एक तर गोबर जावन ना जाल्यार माती जावन, ह्याच मातयेन. ह्या मातये पासून जाला आमी. ह्या मातयेच्या उपकारान रावपाक जाय. ह्या जमनीक भंय ना. ह्या जमनीची ह्या गोंय सालवार करपाचें हें ना. गोंय सालवार जातले, गोंयची जमीन सालवार जातली, पण आमी सालवार जातले काय ना. ह्या जमनीर जगणारे गोंयकार सालवार जातले काय ना, तो प्रश्न. ह्या नेचर वांगडा कोण खेळ करपाक शकना. आमी म्हणटा सेव नेचर. कसलो नेचर? ह्या नेचराक हो मनीस एक डस्ट पार्टिकल काय मायन्यूट, हो मनीस सालवार करतलो नेचर. कितें उलयता आमी? सेव नेचर. कितें सेव नेचर? सेव नेचर न्हू, आमकां सेव करा. हे जगतात तेन्ना तुमचे जे ह्युमन, आमचे जे मॅनकायंड आसा ते सेव करा. हो जर पर्यावरण दूषित जाले, पोल्यूट जाले, आमी मरताले फडफडोन. आज वास्को जशे लोक कोळशान मारता तरी तांकां अक्कल येना. तरी तांकां तेच जाय. कोळसो ट्रान्सपोर्ट करपी, कॉन्ट्रॅक्ट घेवपी तेच जर तांकां जाय जाल्यार ते अशेंच मरताले. आनी आमी जर गोंयांत परतो कोळसो येयलो, जेका लागून हे व्हडले व्हडले रोड बांदला, डबल ट्रॅकिंग मारता, मोल्या फॉरेस्ट कट करता, आनी आमी जर हे सरकार परतो हाडपाक दिलो, सेम गजाल परती जातली. कितलेशे लोक टॅक्सी ड्रायव्हर आसतले, टुरिझम बिझनसान आसतले, तांकां कितें दिसता? कोळसो येयल्यार तुमचो बिझनस चलतलो?
तुमची फॅमिली चलतली, तुमचे टॅक्सी चलतले, तुमची हॉटेलां चलतली, रेस्टॉरंट चलतले, तुमचे शेक चलतले. कितल्या नुस्तेकारांक दिसता कोळसो येयले तांकां नुस्तें मेळटलें म्हणून रापणीक गेल्यार. कितल्या गोंयकारांक दिसता तेंची भुरगीं जी जन्माक येतली ती लंग्सान कोळसो घेवच्या आदी जन्माक येतली म्हणून. आमी सगळे इजी घेतला, लायट घेतला, वयल्या वयर घेतला. कितें चल्ला? आमकां कितें पडला, म्हाका कितें पडला, म्हाका कितें पडला. अरे सगळे फायनली तुझ्याच लायफाक अफेक्ट करता. आयज जर ह्या सरकारान गोंयचे जमनी वांटोवपाक लागून जर कायदो केल्लो जाल्यार आयज प्रत्येक गोंयकाराकडे एक सादो प्लॉट तरी आसपाचो घर बांदपाक. आयज ना आमच्याकडे घर, ना आमच्याकडे फ्लॅट, ना बंगलो, ना कांयच ना, एक रूम ना. ही परिस्थिती आमची गोंयान, आमच्या गोंयान जाल्या. आमची परिस्थिती कोणे केला? कित्याक जाला? आमकां दिसता कितें हे भायले येयले म्हणून जाला. ना, ह्या भायल्यांक येवपाक हे पॉलिटिकल सिस्टमान एंट्री केली, पॉलिसी केली, कायदे केले, भूमिपुत्र बिल हाडले, यांची वोटिंग कार्डा केली, कोमुनदाद जागे आमचे विकले. जो मेरेन हो पॉलिटिकल सिस्टम चेंज जावचो ना तो मेरेन मात सुद्धा तुमचे पर्सनल लाईफ बरे जावचे ना. मात सुद्धा 1% सुद्धा बरोवन घ्या. कित्याक तुमच्या घरात उदक येता तो गव्हर्नमेंट दिता. उदक ना, तुमचे पर्सनल लाईफ इफेक्ट जातले. हॉस्पिटलात गेल्या थंय 4000 गोंयकार मेले ऑक्सिजन ना म्हणून. कित्याक? हो पॉलिटिकल सिस्टम फेल जाल्लो. ज्या सिस्टमाचेर आमी पयस रावता, ज्या सिस्टम आमकां नाका म्हणटा, पॉलिटिक्स नाका म्हणून पयस रावता, तेका लागून आयज आमचे कोण तरी सोयरे, आमची फॅमिली मेंबर, आमचे फ्रेंड्स थंय ऑक्सिजन ना म्हणून मेले. आनी दिसान दीस कितलेच मरता हेल्थ केअर फॅसिलिटी ना म्हणून. कित्याक? हो सिस्टम फेल जाला. आमचे भुरगे एज्युकेशन सोडटात पैसे ना म्हणून. कित्याक? हांगा एज्युकेशनाक पैसे लागता. लोन असले ते बरे भशेन पास जायना. गांवागांवान तालुक्या लेवलाचेर बरे कॉलेजीन आनी इन्स्टिट्यूशन ना. कोणाक लागून? ह्या सिस्टमाक लागून. तुम्ही जेन्ना रस्त्यार वयता, तुम्ही बरे जॉबाक आसा, तुम्ही वेल टू डू आसा, बिझनस आसा, सगळें फाल्यां जर ह्या पोट होलाक लागून तूं मरता, पडटा, मोडटा, तुजो फॅमिली मेंबर मोडटा, तुमचे पर्सनल इफेक्ट जातले. जेन्ना तुमकां लायटीची बिलां म्हारग येतली, तुमचे पर्सनल इफेक्ट जातले. जेन्ना तुमकां जॉब नासतलो, घरांत जागो नासतलो, एक प्लॉट नासतलो रावपाक, तेन्ना तुमचे पर्सनल लाईफ इफेक्ट जातले. जाता, पण आमी कितें करता ते लिंक करिना. आमी लिंक करपाक जाय. हो पॉलिटिकल सिस्टम आनी आमचे लाईफ, पर्सनल लाईफ, सो कॉल्ड पर्सनल लाईफ. 90% लाईफ हेल केला हिंका लागून, पूण 10% लाईफाक लागून आमी भायर सरना. म्हाका वायटपणा नाका. हांव वाड्यार जर भोंवलो जाल्यार हो पळयतलो, तो पळयतलो, आणि ते करून 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 आमी गुलामगिरीन वचत आसा, मॉडर्न स्लेवरीन वचत आसा. आमची आता बेगीनूच एक विजन डॉक्युमेंट. आता रेव्होल्युशनरी गोन्स कितें? रेव्होल्युशनरी गोन्सा कडेन गोंया खातीर दिवपाक कितें आहा? नॉट ओन्ली पोगो बिल. पोगो बिल इज द बेस. बेस कित्याक? फुडें आमी जे कायदे करतले ते फक्त पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हेका मेळपाक जाय. तेका लागून पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन डिफायन जावपाक, तेका लागून गोंयकार कोण तो डिफायन जावपाक. आयज मेरेन गोंयकार कोण तो डिफायन जावना. तेका लागून हे गोवन्स, गोंय, गोंयकार, गोंयकार, पण सगळे डायलॉग मारता आमी गोंयकारांची उदरगत करता, पण गोंयकार कोण तो डिफायन जावना. तो जावपाक जाय. तेन्नाच हे जे फॅसिलिटीज येता, हे जे स्किमी येता, गव्हर्मेंटाचो जो पयसो आहा, जो गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा, गव्हर्मेंटाची पॉलिसी आहा, ते आमकां लागू जातले. सो फर्स्ट बिल असेंब्लीन पोगो बिल पास जातले. मागीर अशे डिफरंट पॉलिसी आमच्या एग्रीकल्चराक लागून ही आसा. एग्रीकल्चर आमी म्हणटा गोंयांत जी जमीन आहा त्या प्रत्येक जमनीचेर एग्रीकल्चर लँड आसा ती बीट ऑर्चर्ड लँड, जेचेर तूं काजू लायता, आंबे लायता, आनी कितें लायता, फळां लायता, शेतां जी आसा मिरच्यो लायता, भात लायता, कितेंय लायता, तेजे ब्रँडिंग जावपाक जाय. त्या शेतकाऱ्याक ट्रेनिंग मेळपाक जाय, तेका सपोर्ट मेळपाक जाय. आयज कितें जाला? हे डिपार्टमेंट फक्त सबसिडीचे डिपार्टमेंट जाता. सबसिडी आमी 90% सबसिडी दिता, आमी ही सबसिडी दिता, ती सबसिडी दिता. गरीब शेतकाऱ्या कडेन ती सबसिडी केन्नाच पावना. गरीब शेतकाऱ्याची शेतां आयज बुडली, काजन लँडा काबार जाली गोंयची. खारें उदक सोडिता, शेतकार रडटा. सगळं वेस्ट तुम्ही घातल्या शेतांनी, हॉटेलांचो.
शेतकार रडटा आणि शेतकऱ्यांक तुम्ही सांगता स्वयंपूर्ण गोंय करतले. जे गायी घेऊन बाबडे लोक आहात त्या गायींचे दुधाक तुम्ही रेट दिना, त्यांना जी सबसिडी मेळपाक जाय ती 4-4 महिने 6-6 महिने त्यांना सबसिडी तुम्ही घालिनात. गायी हाडून दिल्या जर्सी गायी 27 रुपया तुम्ही दितात. त्याचे मिल्क प्रोसेसिंग कशें करपाक जाय, त्याच्यापासून बाय प्रोडक्ट कसो करपाक जाय, त्याचे मार्केटिंग कशें करपाक जाय, ब्रँडिंग कशें करपाक जाय कोण शिकयना. तो आपलो शेतकार थंय दा. नुस्तेकार आमचे नुस्त्याक आमचे अजून कोल्ड स्टोरेज ना. नुस्तेकारांक आमचे नुस्तें गोंयकारांक बरे भाशेन दिवपाक तेंच्याकडे मेकॅनिझम ना. काडल्यात आनी ते कोण मोला काय कोण तेका काडून तुम्ही मार्केटात दिल्यात. फॉर्मेलिन घालून आमच्या भुरग्यांक कॅन्सर हाडटा. दिसाक 3 कॅन्सर पेशंट गोंयांत मेळटा. दिसाक 3. ऑफिशियल जीएमसीन भायर कितले वयता खबर ना. कॅन्सर घालून आमकां मारतात. आमचो सोयरो आमचो फॅमिली मेंबर मरता कॅन्सरान. केमिकल घालता आमच्या पोटान. तुम्ही ऑर्गॅनिक गोंय करतले, ऑर्गॅनिक क्लस्टर करतले. जेन्ना आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन एका विचारले 500 ऑर्गॅनिक क्लस्टर खंय केला ते दाखय. 13,000 खंयच्या फार्मरांक तुम्ही ट्रेनिंग दिला ती दाखय. आन्सर ना. फक्त भाशणां करतात. आज सीएम ट्रॉफी केल्या. सीएम ट्रॉफीच्या नावान भुरग्यांक फालतू ग्राउंडाचेर खेळयता. आयज आमचे नॅशनल प्लेयर्स उपाशी आहा घरा, बेकार आहा घरा. त्यांचो टॅलंट वेस्ट जालो. कितलेशेच प्लेयर्स बर्डिंग प्लेयर जे टॅलंट आसा ते कुसता, वाड्यान कुसता, घरान कुसता. तांकां सपोर्ट ना, तांकां ट्रेनिंग ना, तांच्या खातीर प्लॅन ना, मिशन ना, विजन ना. आमची जी गांवांत बायलां तांकां वयतात आनी फुगड्यो घाल म्हणटा. तेच फुगड्यो तुम्ही ते 3,000 हॉटेलांनी कित्याक तांकां घालून पयशे दिवपाक तांकां कित्याक तुम्ही कामाक लायनात. कित्याक त्यांची कला थंयसर तुम्ही हे करिनात. तांकां पयशे मेळटा तशे लायव्हलीहूड मेळटा तसो पॉलिसी कित्याक काडिना. थंय वचोन ती नाका जाल्ली ढिंच्याक पुजा कित्याक लायतात. आमच्या कलेक व्हॅल्यू ना, आमच्या स्पोर्ट्समॅनांक व्हॅल्यू ना, आमच्या नुस्तेकाराक व्हॅल्यू ना, आमच्या टॅक्सीकाराक व्हॅल्यू ना. गोवा मायल्स हाडून दवरल्यात तुम्ही. भायल्या लोकांनी येऊन व्हडली व्हडली हॉटेलां घेतली आणि आम्ही बाबडे गाडयेत घालून तो गाडो सुद्धा घालतलो आमकां त्रास करताय. पॉलिसी येवपाक जाय, स्टँडर्ड आसपाक जाय. गोंय हे गोंय आसपाक जाय, वर्ल्ड क्लास आसपाक जाय. गोंयाची आयडेंटिटी आसा. आमकां हांगा सिंगापूर करपाचें ना, थायलँड करपाचें ना, मलेशिया करपाचें ना. आमकां गोंय गोंय करपाक जाय, गोंय दवरपाक जाय. आमची आयडेंटिटी आसपाक जाय. आमचे इंटरलँड टुरिझम आसपाक जाय. आमचे गांव टुरिस्टांक दाखोवपाक जाय. ते गांवांत तांकां व्हरपाक जाय. आमची फोक दाखोवपाक जाय, आमची कला दाखोवपाक जाय. आमचो प्रॉडक्ट तांकां विकपाक जाय. लायव्हलीहूड क्रिएट करपाक जाय, चेन क्रिएट करपाक जाय. प्रत्येक गोंयकार ह्या चेनीन भितर आसपाक जाय, सहभागी आसपाक जाय. हो मास्टर प्लॅन आमी रेडी केल्लो. प्रत्येक गोंयकाराक त्याची रोजी रोटी मेळटली, ताका एम्प्लॉयमेंट मेळटले. तो गव्हर्नमेंट जावं, प्रायव्हेट जावं, एग्रीकल्चर जावं, फिशिंग जावं, बिझनेस जावं, सर्व्हिस इंडस्ट्री जावं, प्रत्येक गोंयकाराक त्याचो हक्क मेळटलो. एक सुद्धा गोंयकार बेकार उरचो ना ही आमी प्रॉमिस करतात. आणि बेश्टी प्रॉमिस न्हू, आम आदमी नाजाल्यार त्यांच्या भाशेन प्रॉमिस न्हू. वी हॅव अ प्लॅन. कित्याक आमी हे सगळे स्टडी करून येयला, आमी पळोवन येयला. सक्सेसफुल मॉडेल्स आसा इंडियेन, पण खंयच्या सरकाराक ते लागू करपाचें ना. रिजन एकूच, तुम्ही जर एम्पावर जाले, आमी जर एम्पावर जाले, सादे मनीस जर वयर सरले जाल्यार चवथीक दिता ते साकर आनी तेल, दिवाळेक दिता ते फोव आनी क्रिसमसाक दिता ते गिफ्टां कोण घेतलो हेंची. ती गिफ्टां घेवपाक जाय. इलेक्शनाक दिता ते 2,000 व्हडले दिसपाक जाय म्हणून आयज आमकां भिकारी दवरल्या, म्हणून आयज आमकां लाचार दवरल्यात. तुम्ही जर इंटेरियर सामके वयशात, आमच्या सांग्यार चला, तुम्ही काणकोण चला, केपें चला, अजून मेरेन लोकांची मातयेची घरां आसा. कशें रावता, कशें दीस काडटा चिंतपाक जायना. भंय दिसता, भंय दिसता खरोच. तेंची भुरगीं आसा, बायलां कोणाक घोव ना, कोणाचे पांय मोडला, कशें सर्वायव जाता इमेजीन करूं शकना. आनी हे दलाल करोडांनी रुपया घेतात, करोडांचे बंगले बांदतात, करोडांचे जागे घेतात आनी आमकां साल्वार करपाचे गजाली सांगतात. आमच्या गोंयकाराक रडयल्यात तुम्ही, आमच्या गोंयकाराक सुसायड करपाक लायल्यात तुम्ही, भिकारी केल्यात. डिप्रेशनान टॅबलेटी घेता भुरगे आयज पासून. आवय बापूय बाबडे टेन्शन आसता भुरगो केन्ना कामाक लागतलो, केन्ना लग्न जातलो, केन्ना सेटल जातलो, केन्ना तेजे घर आसतले. 60 वर्सां जाली मुक्त जावन जाल्यार अजून तेच.
अजूनही जॉबाक लागून झगडचें पडटा, घराक लागून झगडचें पडटा. कित्याक? कितलो टाइम ह्या दलालांची, कितलो टाइम भाशणां आयकतले, कितलो टाइम ह्या दलालांक पिशे जातले आमी. तो ट्रॅक्टर दितात आमकां. हे पॉलिटिशियन आतां हार्वेस्टिंग मशीन दिता. सगळी हार्वेस्टिंग मशीन मॅक्झिमम 90% भायल्यान येता. कित्याक गोंयकारांक हार्वेस्टिंग मशीन दिवंक ना? कित्याक आमच्या गोंयकारांक ट्रेनिंग दिवंक ना? कित्याक भायल्यान मशीन हाडटात? ट्रॅक्टर तुमच्या भायल्यान येतात, तुमचे ट्रान्सप्लांटर भायल्यान येतात. तुम्ही जे गोंयान भात जाता, 9 करोड किलो भात जाता, ते 9 करोड किलो भात तुम्ही भायर व्हरतात, फोव करतात, तांदूळ करतात आणि परत गोंयान हाडटात. कित्याक? गोंयान एक सादी तांदूळ आणि फोव करपाची मिल ना. कित्याक? कित्याक आमच्या नुस्तेकारांक कोल्ड स्टोरेज ना तिचे नुस्तें स्टोर करपाक? कित्याक आमच्या नुस्तेकारांक एडवान्स ट्रेनिंग ना क्रॅब फार्मिंग, प्रॉन्स फार्मिंग आर्टिफिशियल रितीन करपाक, शिणाणे उगोवपाक? कित्याक ना? कित्याक आमच्या गोंयकारांक लागून मार्केट ना, आमचो ब्रँड ना? आमचे काजवांक रेट दिता 90 रुपया, 70 रुपया, 120 रुपया आणि विकतात तुम्ही 1000 रुपयाक. आणि ते चिरमुले कशे हाडटा पळय ते मारवाडी, त्यांचे काजू हाडटात आणि तुम्ही प्रमोट करतात. रेट पासून मारिना तेंचे ते पिठ्याचे आणि डुप्लिकेट काजू हाडून दवरल्यात. आमच्या काजकारांक मारल्यात तुम्ही, काबार केल्यात. कित्याक? तुमकां ते डोंगर विकपाक जाय, ते डोंगर घेवपाक जाय. जेन्ना काजकार बेजार जाता, जेन्ना तो शेतकार विकता, आपणाक रेट मेळना, तेचे पोट भरना, तेन्ना तो डोंगर काडटा आणि विकता. आणि हे दलालांचे एजंट बसलेल्या ते जमनी घेवपाक ते घेतात आणि सिस्टमॅटीक आमकां काबार करतात. सिस्टमॅटीक आमचे जमनी काबार करतात. 25 किलो तांदूळ हाडून दिले, आमकां भिकेक लायले, शेतां सोडली आमी. गोरवांक घालपाचे तांदूळ आमकां वाडटात. हे सगळे सिस्टमॅटीक जाला. प्लीज अंडरस्टँड. पाया पडटा, तकलेन घाला, लोकांक समजया. हे सिस्टमॅटीक जाला. ओव्हरनायट जावंक ना, रातोरात जावंक ना. हेच्या व्हडल्यान सिस्टम आहा. आमकां गुलाम करपाक, लाचार करपाक, तेंचेर डिपेंडंट रावपाक एक सिस्टम आहा. लाडली लक्ष्मी स्कीम जाय, आमकां MLA ची सिग्नेचर घेवची पडटा. आमचो फॅमिली मेंबर मेलो कोविडान, आमचो फ्रेंड मेलो, त्याच्या फॅमिलीक हो CM प्रोग्राम करता आणि चॅक वाटता. लॉज नासलोलो. आमच्या मृत्यूचेर, आमच्या मनशांचेर डेथाचेर पासून तुम्ही शो केलो, प्रोग्राम केलो त्या नालायकांनी. एक्झिबिशन केले आमच्या लाचारीचे. जेन्ना जॉब येता तेन्ना हजारांनी भुरग्यांक लायनींग दवरता हांगा फॉर्मां हाडपाक आणि फॉर्मां भरपाक. जेन्ना डिजिटल इंडिया म्हणून यांचो मोदी बॉप मारता, पोस्टर मारता, तेन्ना आमच्या भुरग्यांक लायनींग दवरता. कित्याक? एक्झिबिशन मांडटात. ते आमच्या लाचारीचे, आमच्या गुलामगिरीचे, आमच्या भुरग्यांचे एक्झिबिशन मांडटात. मागीर आपल्या दारार हाडून बसयतात आमकां. आयज यो, फाल्यां यो, आतां सरना, मागीर येतलो, जातले, मागीर करया, मातसो भोंव. कितलो टायम, कितले मेरेन चिंतपाची गरज आसा. जर आमी ह्याच लायफस्टायलीन जगत रावले, म्हाका कितें पडला हे उतर काडीत रावला. आयज तुमी येयला, आमकां जाय तुमी सगळे जाण तुमच्या वाड्या वाड्यार भोंवले. जो मेरेन तुमी भोंवचे ना, जो मेरेन लोकांक अवेअरनेस क्रिएट करचे ना, ही क्रांती व्हडली जावची ना. हे तकलेन घाला. कितलोय उजो म्हटलो, कितें केलें म्हणून जावपाचें ना. मेहनत आसा, हार्डवर्क आहा. हे भुरगे सकाळी 8 सुमार भायर सरतात, रातचे 12-1 केन्ना पावता ते खबर ना बावडे. केन्ना पयशांची कंप्लेंट करिना की मनोज आमकां पयशे दी, आमकां हें जाता, प्रॉब्लम आहा, तो ना. असले भुरगे मेळपाक खूब डिफिकल्ट, खूब डिफिकल्ट. आयज जर वदर हांव रडलो जाल्यार त्या भुरग्यांक लागून रडलो, त्यांच्या सॅक्रिफायसाक लागून रडलो. आमच्या न्हू, त्या भुरग्यांच्या. बिलीव करपाक जायना केन्ना केन्ना हे भुरग्याची मेहनत करता ती पळोवन. बिलीव आयज हे सेटअप जाला सगळो. काल 3:30 आमच्या कडेन परमिशन पडला. खुर्च्यो मांडला, स्टेज घातले, सगळे पावर्ड बाय 100% पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन. 100%. हो इव्हेंट करतलो यांच्याकडे करोडांनी रुपयांका मोडपाक जाय. आमच्याकडे साधे फ्लॅग प्रिंट करपाक आमच्याकडे पैसे ना. व्हडली व्हडली बॅनरां होर्डिंग लावपाक आमच्याकडे पैसे ना. आमच्याकडे दिखावा करपाक हांगा LED स्क्रीन घालतलो जाल्यार आमच्याकडे पैसे ना.
आम्ही चित्ता ती 25,000ची स्क्रीन हाडच्या पेक्षा ते 25,000ची पॅम्पलेट प्रिंट करपाचे आणि लोकांक घराघरांत दिवपाची हे आम्ही चित्ता. तुम्ही एक रुपया जो दिता आमकां एक रुपया प्रॉमिस करता तुमकां हेच्याय पयलीं केली परती करता एक रुपया ह्या जमनीक लागूनच लागतलो, ह्या मातयेक लागूनच लागतलो, ह्या मातयेच्या लोकांक लागूनच लागतलो 100%. म्हाका विचारता तू कितें करता, मनोज कितें जोडटा, मनोजाचें खंय चलतलें. तुमकांय सगळ्यांक सांगता कित्याक तुमकांय तो क्वेश्चन येतलो. हांवें म्हाजो धंदो बंद केलो, ह्या भुरग्यांनी कितल्याशा भुरग्यांनी आपली कामां सोडली, बिझनस बंद केले. अशें ना की हे भुरगे कामाक नासले नाल्यार आनी कितें आसलें नाल्यार भिकारी असले म्हणून. हे जोडटाले, ब्रँडेड कपडे घालताले. आमचो युट्यूब चलता, आमचो फेसबुक चलता, तेजेर कितें तरी आमकां पयशे येता, तेतून आमचे पर्सनल जे नीड्स आसा ते आमी भागयता. आमचे पर्सनल नीड व्हडले कांय ना. आमकां व्हडल्या हॉटेलांनी वचून जेवपाची गरज ना नाल्यार व्हडले ब्रँडेड कपडे घालपाची गरज ना. आमकां व्हडल्या गाडयांनी भोंवपाची गरज ना. आमी सादी हांवें गाडी घेतली, ती सुद्धा गाडी दुसऱ्याच्या नांवार आसा, दुसऱ्यान 1 लाख रुपया भरला. लोन आमी आमच्या जो युट्यूब आनी फेसबुक आयल्यान पयशे तेतून 10,000 इन्स्टॉलमेंट आमी भरता. ती गाडी सुद्धा तांकां पळोवपाक जाय. आनी हे बंगले बांदतात, जमनी घेतात, करोडपती जातात, तांकां क्वेश्चन करिना, आमकां क्वेश्चन करता. आयज जो शर्ट घातला हांवें, कोणें तरी गिफ्ट केला म्हाका. पॅन्ट घातलें हांवें, गिफ्ट केला. वॉच घातला, गिफ्ट केला. माझ्या कडेन ताकद नाही घेवपाक, खरें सांगता. गिफ्ट केला कोणें तरी मोगान. आमकां पयशे आमकां लागून नाका. आमी जाय जाल्यार कितलेशे जोडपाक जाता. आमकां जाल्यार कितलेशे ऑफरी आहले. तुमकां 2 इन्सिडंट सांगले. कितले करोड करून ह्या वर्ल्डाच्या खंयच्याय प्लेसीर वचून हांव तरी सेटल जावपाक शकता, इतले पयशांची ऑफरी आमकां. पूण आमकां एकटो भाई मेल्लो पळय, शाप लागून तशें मरपाचें ना. आमकां बरे भशेन मरपाक जाय. ह्या मातयेन बरें करून मरपाक जाय, वायट करून न्हू, फटिंगपणा करून न्हू. हो देव 4.5 वर्सां जाली आमचेर हात दवरून नजर दवरून आहा म्हणून आमकां प्रोटेक्ट करता ह्या दलाला पासून, ह्या माफिया पासून. ज्या दिसा आमी चिटींग करतले, ज्या दिसा तुमी चिटींग करतले, आमचे जे क्रांतिकारी भाव आनी भयण आसा जेन्ना चिटींग करतले, त्या दिसा युनिवर्सल पावर हो देव आमच्या वयलो हात उखलतलो आनी त्या दिसा आमी भस्म जातले, त्या दिसा आमी काबार जातले. बरोवन घ्या. 2 क्लोज रूम मिटिंग्स माझे व्हडल्या लिडर वांगडाचे जाले. ते तुमकां हांवें डायरेक्ट सांगले की म्हाका काय लिपोवपाचें ना. तुमी आसा म्हणून आयज हांव आसा. मनोज परब ना जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमच्या शिवाय काय ना. सो तुम्ही इम्पॉर्टंट पार्ट आसा हेजे. आमी फक्त फेस म्हणून आसा. फेस विदाउट मासीस, विदाउट सपोर्ट त्या फेसाक व्हॅल्यू ना. कितलेय बॅनर मार, कितलेय होर्डिंग मार, कितलेय फेसबुकाचेर पोस्ट घाल नाल्यार स्टेटस घाल नाल्यार व्हिडिओ घाल, तेका व्हॅल्यू ना. आमी तुमकां तरी केन्ना चीट कर, तुमकां सोडूनच दी. आमी ह्या देवाक चीट करचे ना, कित्याक तुमी आमकां एवरी टायम पळोवपाक नासतले. आमी आमच्या रुमान बसून कितें उलयता, कितें डिसायड करता हे पळोवपाक तुमी नासता, पूण तो देव आसता. आमी ते देवाक मानता, ते देवाक आमी केन्ना फटोवचे ना. तुमी दिल्लो प्रत्येक रुपया, एक रुपया बरे कामाक लागतलो. जेन्ना आयज आमी पॉलिटिकल पार्टी घेवन वयता, 1 रुपया दिवच्या आदी देवान ती आमकां गिफ्ट केली. देवा असल्या मनशांक हाडूं नाका. देव कशे येयले ते देव कशे. जेन्ना इनाचे सरान मेसेज केली विरेश आनी हांव गेलो तेन्ना तेणी सांगले. मागीर आमी फ्लोरियन सरा कडेन गेले, बसले. तेणी आमकां एका उतरान विचारूंक ना तुमी कितें करतले. आपलो हो डिमांड आसा ना, 0. आवयच्यान सांगता तुमकां, आवयच्यान सांगता. येयला ना म्हाका खबर ना, पूण ते आवयच्यान सांगता, ह्या देवाच्यान सांगता. तेंच्यांनी 1 रुपया आमच्या कडेन डिमांड करूंक ना, ना कसले कंडिशन तेंच्यांनी आमकां घालूं. जेन्ना जेन्ना
जेन्ना आमी अडकला, जेन्ना जेन्ना आमची गाडी स्लो जाता कशी दिसला, तेन्ना तेन्ना ही युनिवर्सल पावर आमकां पावला. हे इलेक्शन जर आमकां जिखतले जाल्यार आमकां सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कॅन्डिडेट घालपाक जाय, तांकां जिखोवपाक जाय. आतां एक तुमकां आनी एक सांगता, तुम्ही स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट म्हणटा, स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट. मनोज आमकां बरो स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट दी. स्ट्रॉंग म्हटल्यार कितें? पयशे आसलेलो, माफिया आसलेलो, बिल्डर आसलेले फाटल्यान, कितें स्ट्रॉंग? स्ट्रॉंग म्हटल्यार आमच्या हितून स्ट्रॉंग म्हटल्यार जेका गोंयकारां खातीर त्याच्या काळजान तळमळ आसा, गोंयच्या मातयेचो मोग आसा, गोंयकारांक जो पावतलो हे असेंब्लीन वचोन आमकां लागून काय काय करतलो, तो आमकां लागून स्ट्रॉंग आहा. आनी तेका स्ट्रॉंग आमी करतले, तुमी करतले. तेका स्ट्रॉंग आमी करपाक जाय. अशें म्हणू नाका हेका कोणाक दवरला. आमी एक सांगता तुमकां, आमच्या कडेन जे कोणे फटींगपणा केला तेका आमी टिकेट दिवपाचें ना. मात सुद्दां एक टिकेट तो केदोय आसूं, तो डॉक्टर आसूं, इंजिनियर आसूं, एडवोकेट आसूं, जेणे आमच्या कडेन फटींगपणा केला, जो सेल्फिश मोटीव घेवन अर्जीन येयला, तेका आमी टिकेट दिवपाचें ना. कसलोय प्रेशर ह्यो दिवपाचें ना म्हटलें ना. आमची टिकेट फक्त हॉनस्ट मनशाक वयतली, जो लोकांक लागून वावरतलो त्या लोकांक वयतली, त्या भुरग्याक वयतली, जो गोंयकारांक लागून काम करता, ह्या मातयेचो मोग आहा तेका वयतले. तेका स्ट्रॉंग आमी करतले, तुमी करतले. तेका स्ट्रॉंग करया, आमी जिखोवया. कोण पोटांतल्यान स्ट्रॉंग येवंक ना. 5 वर्सां पयलीं मनोज परब म्हणून एक्झिस्टन्सानूच नासलो, कोणूच नासता. मनीस स्ट्रॉंग तेका दुसरे मनीस करता, तुमी करता. सो तुमी आतां जे कॅन्डिडेट येतले भितरले, तुमच्या भितरले हांगा आसा तेतले कितलेशे ऑलरेडी फायनलायज जाल्ले आहा कॅन्डिडेट म्हणून. हांगा आहा ते सकयला, कोण स्टेजीर ना. ते फायनलायज जाला, रोखडेच नांवां आउट जातली, पूण तुमी तांकां सपोर्ट करा, पांयां पडटा. म्हणून नाका कोण दिला. आमच्या सायडीनसून सगळी स्क्रुटिनी करून बरो मनीसूच तुमच्या कडेन पावतलो, ही गॅरंटी दिता. 2022 आमचो सरकार जावपाक जाय. हे पॉलिटिकल पार्टी जे आमकां अंडर एस्टिमेट करता तांकां जाय तितले अंडर एस्टिमेट करूं. आमचो सरकार आमी घडोवपाक जाय, ताका लागून आमी काम करपाक जाय. गुलामगिरी, दलालगिरी ही लाचारी मुक्त गोंय आमचें जावपाक जाय. गोंय परते रिबिल्ड जावपाक जाय. गोंय परते आमकां मेळपाक जाय. गोंय आमचे परते आमच्या हातीन घेवपाक जाय. गोंयकारांक ताड मानेन गोंयान जगपाक आमी शिकोवपाक जाय, आनी ते पॉलिसीज आमी करपाक जाय, आनी आमी ते करतले. आता पावस येता, हांव तुमकां इतलेंच सांगता, वयच्या पयलीं परते एकदां तुमचे जे आमचे फ्लॅश लायट पेट्टा, ते फ्लॅश लायट ह्या पॉलिटिकल दलालांक पळोवनी. आयज तेंचो लास्ट डे आसतलो पॉलिटिक्सांतलो, कित्याक आयच्यान आमचो सरकार हो घडलेलो आसा. जो सरकार घडलेलो आसा, बेगीनूच आमी आमचे सिम्बॉल मेळटले ते सिम्बॉल आउट करतले. आनी एक तुमकां एक रिक्वेस्ट करता की जे भुरगे ग्राउंडार काम करता, जे कोण भुरगे कामाक आहात तांकां सांगता की प्लीज त्या भुरग्यांक सपोर्ट करा. हे 3 म्हयने खूब टफ आसा आमकां लागून, कित्याक आमी भायल्यान पयशे हाडिना. भायले कोण आसा हे आमचे हे जे दलाल आहा तेंच्या कडल्यान पयशे घेयना. आमचे जे गोंयकार आसा, गोंयच्या खंयच्याय मॅपाचेर आसूं, ते UK आसूं, स्विडन आसूं, आनी खंय आसूं, आनी गोंयान आसूं, तेंच्या कडल्यानूच आमी पयशे घेता. सो प्लीज सपोर्ट करा. तांकां 10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, वॉटेवर तुमच्या कडेन जाता ते दिया. आणि एक प्लीज म्युझिक मातशी कोण प्लीज. आणि एक तुमकां सांगता, हो जो फाटल्यान बॅनर आहा, बॅनर तुमकां आवडलो? आरजीचो लोगो तुमकां आवडलो? पोगोचो लोगो तुमकां आवडलो? हो करपी आमचो गोंयकारूच आहा. आमकां इंटरनॅशनल नाल्यार भायल्यान हाडचो पडोंक ना. आमचो प्रशांत पागी म्हणून आमचो कॉर्डिनेटर आहा, तो हे सगळें करता. अशे हजारांनी बॅनर फुडें येतले, ग्राफिक्स फुडें येतले. सो आमकां त्या टॅलंटाक फुडें वाव दिवपाक जाय, तांकां फुडें व्हरपाक जाय. तुमी हांगा येयले, तुमकां थँक्यू म्हणचो ना. तुमकां एकूच सांगता, हांगाल्यान तुमी वयतले तेन्ना फूल ऑन क्रांतिकारी, फुल्ली लोडेड जावन वचा. आनी फाल्यांच्यान कामाक लागा. हे 40 दलालांक घरा बसोवया म्हटले बसोवया. देव बरें करूं. लेट्स रेव्होल्युशन. गोचो.
coordinators, please backstage here. सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी कोऑर्डिनेटर्स तशेंच आयच्या ह्या इव्हेंटाचे सगळे व्हॉलंटियर्स मातशें बॅकस्टेज येयात. कार्ड सबमिट कर म्हणून सांग. सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी कोऑर्डिनेटर प्लीज बॅकस्टेज येयात. चाळीसवी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कोऑर्डिनेटर जे आसात ते प्लीज बॅकस्टेज येयात आणि तशेंच जे आमचे रेव्होल्युशनरी व्हॉलंटियर्स आसात जेणी आयज हो इव्हेंट घडोवपाक आमकां हेल्प केल्या तेंचे लागीं मागता तांणी सर्वेश कारापुरा घेवन मेळचे. कोणाकडे प्ले कार्ड्स आसात बोर्ड्स आसात मातशे प्लीज फुडें सबमिट करात. प्ले कार्ड्स फ्लॅग्स जे कोणाकडेन आसात तेणी मातशे हांगा फुडें सबमिट करचे सो दॅट नेक्स्ट इव्हेंटाक आमी ते यूज करूंक शकतले. म्हाजो मोबायल